आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासानी सगळं जाणं आहे गेला येताना येयलो ह्या येताना येया म्हणलात ख म्हूण वयतलो तुमकां खंयचो गांव दाखयचो म्हणून वच्चा म्हणून करया म्हटल्यार म्हाका अशें दिसलें की हाणकूण जुगार येया म्हणून आनी हे पोर म्हाका हे पोर म्हाका म्हणून लागले आजा तूं आमगेल गांवांतूच यो आमगेल गांवांतूच यो म्हणून हां आनी हे पोर आसा न्ही हे सादारण उलयना हे म्हागेल पुरो आवाज काडून उलयता बाय तू मागेल आवाज काढ उलयत मरे उलयत न्ही आतां उलोवन दाखय उलय नमस्कार नमस्कार आरामासानी आनी मुखाल्ले कितें उलयता हांव आयतारा एक पटी इतलेंच हां हे पोर पळय अशें करून उलयता आनी ही आतां पोर ही मागीर टिंगल मारूं लागलात कळ्ळें तुमकां सांगया म्हटल्यार बरें पोर सुंदर पोर गोड पोर आनी एकदम मायेस्त पोर हां असले पोरा कितें जाता सांगा आतां आज्या कडेन येवन गन उलयची सोडून गन आज्याल फाटल्यान ही टिंगल करूं लागलात उर हरकत ना पुता नांव कितें म्हणिल्लें तुगेलें अपेक्षा कितली शिकता पुता सेकंड स्टँडर्ड शिकता हे पोर हां हे पोर हे पळय अशें करून उलयता आनी अशीच खूब इतली ल्हान ल्हान भुरगीं आसात की मागेल आवाज काडून नमस्कार नमस्कार करतात हे पोर हेगेल व्हिडियो म्हाका हेणें दाखयलो आमगेल कोणी दर्शनान दाखयलो तो तोणें घेवन नमस्कार नमस्कार केलें त्या पोरान आनी तेन्नाच्यान मागीर ते कळटरेच हांव ह्या गांवांत येवन ह्या भुरग्याक मेळ्ळो तूं कितें जेवलो हांव पेज जेवलो रे पुता कित्या म्हणलो पेज जेवलो पेजी बर कितें जेवलो हांव लंचान पेज जेवलो तूं जेवलें पुता हय कितें जेवले हांव हय शीत केजेन जेवले हातीन म्हाका लक्ष येयलें ना पळय ते केजेन जेवल काय जाल्यार हातीन जेवल खंय आनी हांव तो म्हणलो लंचान जेवलो म्हण घेवन म्हणल्यार पोर कितली तयार जालात म्हणल्यार पळयात तुमी हांव विचारता ताका केजेन जेवलो म्हणल्यार हातीन जेवलो आमी केजेन पांयान जेवतात हां काय तोंडान ताटा घालून नेऊन खातात पोराले दकली पोर हुशार जालात बाबा आजकाल पोरा कडेन उलयच मार्गत ना चला हय पुता हरकत ना तूं हातान जेवल मरे हय हातान जेवता आसतना त्या शितांत कालोवन घेवं कितें आशिल्लें पुता चिकन केल्लें मरे हें कित्याक सांगलें ना ती म्हाका हातान जेवलो हांव आतां आजू हातान जेवत ना हातान जेवत मरे तूं पुता मागीर आवाज मरे आतां उदळ तूं इलोत काडलो कितें आवाज काडूं शकता तूं सांग कितें तो आनी कितें नमस्कार नमस्कार कर तूं मागीर ते आज्या आयताराक एक पटी मेळचे कितें म्हणटा मरे तूं ते तोंड घेवन केल्लें मरे ते हांवें तुगेली इडो पळयल्लो कितें करता ते पोर कित्याक आतां कित्याक सांग फाटल्यान आतां कितें पोर विडियो करतात म्हणून आज मुखार येयले नंतर भितात म्हण कितें सांगा अशीं भुरगीं उरतात अशीं तेमकां इतली तकली चलता आनी ते हे भुरगे हे मागेल पुरो हांवें कितें सांगिल्लें तें म्हाका फाटोफाट हे करता कित्याक म्हणल्यार सांगता तुमकां हांव भुरग्यांदो तुमकां सांगता हांव बापायक बी सांगता भुरग्याचेर दबाव घालनाकात भुरग्याचेर भुरग्याक सोडा
वातावरण हा सोडा. कित्याक तेमी शिक्षण शिकू खाली हेत करा तेत करा हो इतलोच तुमी मार्कस घेवं जा तितलेच मार्कस घेवं करनाकात. भुरगीं मागीर तेमी खाली तकली तेंगे ते संवसारांत तेमी जी शिक्षणांत हुशार भुरगीं उरता पळय ती संवसारांत वाडूं पावनात, वयर येवं पावनात. ताका लागून हांव तुमकां म्हणटा भुरग्याचेर दबाव घाल नाकात. तेमकां सोडून दिया, खुले आम सोडून दिया. फिरू खेळू चार बराबर मेळू. हां कितें आसा कांयच ना. आतां पळया हांव म्हशी हाडया म्हणून गेल्लो. गेल्यार एक दोन भुरगीं थंय बशिल्लीं. हांव कित्याक बसला जावं कोणें मी कितें करता जावं कोणें मी म्हण हांव गेलो पळयल्यार हो आमगेले गेलो तो श्रीकांताल पोर आशिल्लो. हय थंय पळयल्यार असो पळयलो हो श्रीकांताल भुरगींक बसून कितें करता पळयला. हेमी हेमी म्हाजे खंयच्यान गलास लिपयतात सोऱ्याचो कळटा. बाबू पुता तूं वच चल तो वच चल. हां हय बरा मुखार उलयच बरोबर जायन तें तशें म्हणत. हां ही हो श्रीकांताल पोर म्हाजे कडेन तो गलास लिपयता आनी हां आनी गप्प बसलो. हां असो करून पळयलो. आतां कितें पर वायट जावं जायना पळय कोणाली बी. हांवें म्हणलो बाबा कितें रे हां सूर केलो मरे तुवें इतलें ल्हानपणाकच सूर केलो हे रे. ना हाज्या म्हाका टेंशन म्हूण लागलें म्हाका. आपणाल तकलेक ताप आसात, आपणा तकलेचेर विचार आसात, आपणाक खूब टेंशन जाता म्हूण लागलें म्हाका. हय रे पुता टेंशन उरता मनशाक. आतां टेंशन पील म्हणून आतां तकलेत त्या टेंशनाचे कितें आसता तर तुगेल्या ना तकले भितर टेंशनाचे किडी आसात आनी ते किडी घुंवतात म्हूण लागलें म्हाका. त्या पोटात आनी तकलेत ती टेंशनाचे किडी घुंवतात आनी हे पिले नंतर तेमी थंड बसतात. हांवें म्हणून आतां तेमी आतां तुवें पिले नंतर हेमी थंड बसले काय चलता काय ना खंय. त्या टेंशनाची किडी बी आतां सोऱ्यात पोवूं शिकल खंय. म्हटल्यार तुमकां निमीत का म्हण घेवन सोर पिवूक पिनाका पोरांदो पिनाकात. सोर हो इतल्या जिवांत वायटच म्हाका तशें म्हण जमचेंच ना. म्हाका खरें सांग तुमकां म्हाका जमचें ना तें आनी तें सोऱ्याचें नांव गेल्यार म्हाका जावचें ना. तशें म्हणत हांव सांगता तुमकां खरी गोश्ट सांगता. कारवार कराल आमगेले सद्याची परिस्थिती सांगता. आज काल एक जर तर एक मारवाडी जर तर आमगेल खंय येवत तो तेमगेल 10 लोकां हाडटा. आमगेल तशें ना. आमी कितें करतात आमगेल एक खंय जर तर वयर पावता म्हणल्यार आमी 10 लोक म्हणटा गेले पांय वडटात. व्हरता का व्हडनात. चला तुमकां काणी सांगता. चल तुमकां जर तर समजून सांगूंक जाय काणीच सांगता. एक घोव बायला लग्न जावन घेवन सुमार 10 वर्स जालीं. 10 वर्स जाल्यार तांकां भुरगीं बाळ कांय जालें ना. तेमी खूब कडेन देवा कडेन मागणी केली, देवा केली, कित केली, काय केली, जालें ना तांकां. 10 वर्स म्हणल्यार कांय जालें ना. लास्ट एक ज्योतिशा कडेन गेले. ज्योतिशा कडेन गेले. तेणें म्हणलो तुमकां ऑगस्ट म्हयन्या भितर तुगेली बायल गरोदर उरतली आनी तुका भुरगीं जातली म्हण घेवन. हय म्हणटा पांय पडून घेवन देवा त्या ज्योतीश म्हणटा कोण तो स्वामी उरता पळय तेचे कडेन वचून घेवन पांय पडून घेवन तेगेले पांयां धरून घेवन तेमी येयले. बायलेक 2.5 म्हयने जाले गरोदर उरून घेवन. गरोदर उरून घेवन 2.5 म्हयने जातकीर ते बायल आनी घोव दोगी लोक परत वयतात आनी त्या ज्योतिशा पांय पडटात. आमकां एक कितें उत्सूक आसा आमी की बाबा आमगेली भुरगीं कशी जातली. तो तेगे ते हात एका ताकात फिरोवन घेवन देवा कडेन पांय करून घेवन तो म्हणटा तुका अवळी जवळी जातलें आनी दोनी चेडेच जातले म्हण घेवन. तेतूंत कितें उरलें दोगी लोक घोव बायल खूश इतले खूश जाले की विचारूं लागले मागेल दोनी भुरगीं जाल्यार अवळी जवळी दोनी चेडे जातले तेमी कितें करतले आनी कितें जातलें. मागेल दोनी चेडे कशें जातले म्हळ्यार कशें जातलें म्हणल्यार तशें न्ही मुखार तेमी कितें व्हड जातले व्हड जालें तर कितें जातलें काय म्हण घेवन. तेन्ना ज्योतीश म्हणटा तुगेल जो फस्ट जन्म पयलेच तो चेडो तुगेलो जातलो पळय पयलो चेडो जल्मा येतलो पळय तो व्हड हिंगा व्हड शिकार मिनिस्टर जातलो म्हण घेवन म्हणल्यार मंत्री जातलो. हय मंत्री जातलो म्हण घेवन. हय पयले चेडो मागेलो जल्मा येयले नंतर व्हड जाले नंतर मंत्री जातलो म्हण हांव बापूय खूश जातात आनी ते म्हणटात दुसरे चेडो कितें जातलो म्हण घेवन. तो म्हणटा हेजे बद्दल विचार नाकात. हेजे बद्दल कित्याक विचार नाका म्हण म्हाका विचार नाकात आनी हेजे बद्दल विचार नाका हांव तुमकां सांगना म्हण घेवन.
तेमकां गो बायला दोगी लोकांक टेंशन जावं लागता आनी दोगी लोक पश्चातापात येतात स्वामीजी तुमकां पांय पडटा हे सांगल तुमी पयले चेडो पयले जल्मा येयले चेडो कितें जातलो आनी दुसरे जल्मा येयले एक पांय पडटा तुमकां कितें जावं काही जावं आमकां कितले बेजार दिसल्यार हरकत ना म्हणून तुमी कितें जातलें म्हणून सांगा म्हण ना पयले चेडो तुमगेलो व्हड मिनिस्टर जातलो मंत्री जातलो आनी दुसरे चेडो जो जल्मा येतलो पळय तो कामा धंद्याक खंयच उरना खंय तरी पिवन असो नाजाल्यार अशेंच कितें जातलो असोच कितें जातलो म्हण घेवन तेन्ना बायल रडूं लागता ती गांवाली अरे देवा हें कितें हां पयले चेडो मागीर मंत्री जातलो आनी दुसरे चेडो मागीर कांयच जायना म्हळ्यार कितें अर्थ ना काय म्हण घेवन तेन्ना घोव तेका समाधान करता तूं कित्याक भिता पयले चेडो जो तर जल्मा येयलो तो मंत्री जाल्यार तेका सांगून हें खंय लायल्या जालें म्हण घेवन हां तेका सांगून हें खंय तर नोकरी लायल्या जालें म्हण घेवन जालें तेन्ना बायल बी खूश जाता गेले सगळे कडेन गेले जाले 9 म्हयने जाले पर जालें ना 10 म्हयने जाले डिलिव्हरीच जाली ना 11 म्हयने जाते येयले तेन्ना तेमी घोव बायला दोगी लोक परत स्वामी कडेन वयतात स्वामीजी कितें आमगेली परिस्थिती आतां हे 11 म्हयने जाते येयले आतां तुवें म्हणिला अवळी जवळी जाता म्हणिला आतां बायल आमगेले गरोदर जावन घेवन आतां 11 म्हयने जाले आजुनी म्हणल्यार कांयच ना म्हणल्यार कितें काय म्हण तो म्हणटा हांवें तूं कितें सांगिलो पयले चेडो जो कोण जल्मा येता तो मिनिस्टर जातलो मंत्री जातलो म्हण आनी दुसरे चेडो असोच खंय बारीक सारीक कामां उरतलो म्हण घेवन आतां तेमगे पोटा भितर तेमगेली झगड सुरू जालात तूं पयलो वयच का हांव पयलो वयच का म्हण घेवन म्हळ्यार पयले गेल्लो मिनिस्टर जातलो दुसरे गेलो चपराची बी जातलो पिवन जातलो तेमगेली झगडी म्हळ्यार आमगेली कारवार कराल परिस्थिती अशी की बाबा तूं खंय वच तूं वयर वचनाका तूं थंयच राव आजकाल पळया आतां आमी जाणटेर लोक हां आजप्पा वैकुंठ नीलकंठ महाबळेश्वर मंगेश ही आमी आतां कितें हां कोण रे पुता म्हण फाल्यां परां विचारलें आमी कोणा विचारल्यार कितें म्हणटात कोण रे ना मंगेश हाजो ना कोण रे महाबळेश्वर हाजो तो कोण रे वैकुंठ हाजो म्हणटले आतां हे मुखार पिळगी वाडते वयतली आजकाल पोरां नांव कसलें खबर आसा मुन्ना पप्पू हां बिट्टू हां खुशाल हे असले पुरा नांव आतां फाल्यां आतां कोणाक जर तर आतां तेमी जाणटे जाले तेन्ना कोण येयलो पुता ना बिट्टो आज येयलो कोण येयलो पुता मुन्ना आज येयलो अरे पुता तो कोण तो पप्पू आजो हे नांवाचेर कितें जातलें सांग मुखार वयता नांवांत पुरा बदल वयतली ही देवाल नांव आशिल्ली आमगेली व्यंकटेश्वर आशिल्ली महाबळेश्वर आशिल्ली नीलकंठ आशिल्ली वैकुंठ आशिल्ली ही पुरा नांव गेलीत हां आजकाल परिस्थिती तशी जाता कितें जाता सांग आमगेली जी पयलींची आजकाल आतां पळया तुमी म्हाका सांगा जोतर न्हेसतलो खंय दिसता तुमकां म्हाका सोडल्यार ना कासगार न्हेसतले थोडे दिसतले तुमकां बायलां दिसनात ही आमगेले संस्कार संस्कृती कितें जावं लागला ही आतां वचूं लागली ना आतां पयलींच्या म्हणके ना तशें म्हणत म्हणटा कितें जे आमगेले संस्कार संस्कृती आमी सोडून घेवन वचनाका आतां म्हणून घेवन हय हां तेजे खातीर मागेल उलयणी कितें ए कबूतर आजा गेल ना तू हिंगे रे बाबा हिंगे खंय गेलना म्हणटा तूं हांव गेलना म्हणल्यार मागीर मेल का म्हणटा मरे तूं वयर गेलना का म्हणटा विचारता मरे हां वयर ना रे आनी खंय म्हणटा तूं वयरूच रे तेची बाय हट हट वच टिंगल मारू येता ही पोरा उलणी पळय तेगेली तुवें घेवन खायलय रे हां गेलपट्टी बी तशेंच म्हणलें आजा तूं गेल ना हाय रे काय म्हणलें म्हाका हां आनी हांव धव घायल म्हळ्यार कबूतर पारी वाळ हांव देड जाण पोर खंयचो कोणाचें रे तूं म्हागे लोटे येयना का ओरो ती पार आतां कितें जालां जाणटेल्या किंमतच ना जावन गेली न्ही टिंगल मारता पळय पोरा हां कबूतर म्हाका कबूतर हां हांव हेमगेली चिटी व्हरून गेलो हेमगेले हेका दिता नवरा दिता हां मस्तक तापेच काम करता का म्हणून नेहमी कितें उलोवं लागेल म्हाका याद ना सांग तुमकां आतां
हय जाता कारवारात तात कित घड लागला आमगेलो MP अनंत कुमार हेगडे आनंद हसनोटकर घरा येयलो कित्याक आमगेले MLC आशिल्ली पळय पयलीची ती माझी MLC शुभलता हसनोटकर ती आराम ना तेगेलें आरोग्य सारकें येतना म्हण ती ताका पळोवंक येयलो लोकांक आश्चर्य जातलें चारीकातल्यान कित्याक आनंद हसनोटकर एक टायमाक आमगेले माजी मंत्री आनंद हसनोटकर एक टायमाक MP अनंत कुमार हेगडे बद्दल कितें उलयतालो आनी आज MP तेमगेले घरांत येयलो म्हणल्यार हेजेर आमी शिकून घेवं जाय हो राजकारण कितें आसा पळय हो खेळ हेतूंत वैयक्तीक कांय ना आमी बडोवन घेवचे कोणी आमी कार्यकर्ता तूं तेगेलो मनीस हांव हेगेलो मनीस म्हणून तेम एकच हे आमी शिकून घेवं जाय कोणी शिकून घेवं जाय आमी शिकून घेवं जाय कित्याक तशेंच उरता राजकारण हो तेमगेले खेळ हो खेळ आतां आमी क्रिकेट खेळूंक गेले तेन्ना ही पोरां कितें खेळूंक गेले तेन्ना कशें करून आडो बुडो करून कित्याच कितें उलोवंक घेतात मागीर तेम एकच जायनात तशें हो राजकारण बी एक खेळ आनी ह्या खेळा भितर आमी कार्यकर्ते लोकांक शिरकयचे न्ही कोणाक वोट घालूं जाय तेका घाला भस्मासुराल काणी खबर आसा तुमकां जेन्ना भस्म मेळना जातरीत ईश्वरा कडेन येवन भस्मासुरान पांय पडलो की आपणाक वर दी की आतां आपणाक कोण मेल्लो मनीस कोण मेळचे ना आपणाक कोणाल तकलेर हात दवरता तो तेगेलो भस्म जावं जा म्हणून लास्ट ईश्वरान वर दिले नंतर तो कितें केलो ईश्वराल तकलेचेर हात दवरयलो तसले भस्मासुर आमी तयार करचे नाका बरे मनशाक करया आनी बरे मनशाक वोट घालून निवडून धाडया हां असले गेल न्ही गेलो हय हित पोरा पयर आनी तो हो हे गेल पोर म्हणटा म्हाका हो रे आमगेलो बाबळेश्वराल चेडो मदेकांतलो कोण रे तो सतीश हां तो म्हणटा आजा पिक्चर एक नेवीन येवं लागला म्हण घेवन खंयचे रे पिक्चर हिंदी पिक्चर म्हणलो कितें रे बोडूक म्हटल्यार रे बोडूक आनी कसले रे बांगड्या बोडूक काय दोडका बोडूक कसले बोडूक पिक्चर न्ही ते कितें बाबा पिक्चर नांव कितें बायडूक हां बायडूक हां तुमच्यान जायन जाल्यार कित्याक म्हूण मरता बोडूक पिक्चर म्हण येतले हां कितें उलोवन कितें उलयनाकात म्हाका आज्याल मस्तक फेरे नाकात हां पिक्चर बोडूक म्हण पिक्चर येतले सांगा बोडूक हे बोडूक बायडूक आनी तातले पिक्चर हो बोडूक म्हणटा भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा खूब वर्सां जाले आमी हे औषध घेतात ते औषध घेतात पण आमकां फरक पडना तेमकां बी सांगू इच्छिता आनी तुमकां बी सांगू इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानां वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा.
एक एक की जाता एक एक कोमो हे तो पकांडा जाता कोमोडू जाता कोमेडू जाल्या नंतर हांव कितें करता हे तकलेत ह्या 2 गणगण रावता पयर आमगेले गेले शांतारामाल चेड्या लग्न जालें नांव कितें खबर ना म्हाका तेगेलें मुन्ना म्हणटा तेका आमी तेगेलें लग्न जालें आनी म्हाका म्हणलें आजी आज आमगेर यो रे च्या पिवयो रे च्या पिव म्हणल्यार वाटे वयल्यान म्हाका आपोवन घेवन गेलोत आनी पयलेच तेमगेलें लग्न जालां आनी 3-4 दिवस कितले जालात आनी आवय आनी बापूय बी ना आशिल्ले आवय बापूय बी ना आशिल्ले तेन्ना कितें जालें मागीर म्हाका व्हरून घेवन घरा कडेन व्हरून घेवन बसयलें म्हण जालो आनी तेगेले बायलेन च्या करून हाडली आनी च्या करून हाडली आनी म्हाका अशें हेका दवरली आनी तेगेले घोवाक कडेन दिली घोवाक म्हणूंक लागली आयकलें हांवें पयली टायम चाय केला फस्टच पट्टी च्या केला कशी जाला तें सांग तेणी कितें म्हणलो जे अमृत पिता तो देव आनी जो विष पिता तो महादेव आनी जो विष पिवन घेवन बी अमृत पिल्ल्या सारकें नाटक करता तो पती देव आपूण म्हणटा ताका बायलेक हांवें मागीर गोट मान पळय तोंडा घालची च्यानी बायले करूं कळ्ळें तेगेली च्या करता जाल्यार बी कशी करूं जायी च्या बाबा हां ताका पालो कितलो घाल जाय म्हळ्यार च्या पालो दूद कितलें घाल जाय साकर कितलें घाल मागेलें हें जास्त न्ही म्हण साखरेची ना मागेलें सोड तशें उरता म्हण हांव कितें म्हणटा तुमी कित्या उरा कांय उरा बरें कर रोवूं जाय म्हण एक सांगून दवरता भाशेचेर अभिमान घेवन दवरूं जाय रोवूंकूच जाय आनी सद्याक हांवें पळयलो आतां आमगेले हे केपलाचेर येवूं लागला न्यूज केपलाचेर न्यूज येता त्याच्या खातीर युट्यूबात ते पळयता लोक कमी जावूं लागलात आनी सबस्क्रायबर्स कमी जाते आसात हां तुमी पळया कित्याक पळयनासतना रावनाकात तो एक त्रास काणून करता न्ही कोण हो सुनील तेमी दर्शन हेमी विनायक हेमी सगळे हे आसात खूब विवेक हेमी खूब आसात अरविंद गजानन कल्पेश हे हेमगेर पुराय एक ते पंगड आसा म्हाका कितें आपोवन हाडतात आपोवन कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.